मोगळ बाबा भयणीरो आदल्या खोरांत इसेरेसाच्या पुस्तकांत देव हो संदेश आमकां दिता. You are precious to me and I love you. You are precious to me and I love you. तूं म्हाका मोलादीक, हांव तुजो मोग करता. तूं म्हाका मोलादीक, हांव तुजो मोग करता. आनी फुडें मोगाचे भाव भयणीरो, त्या हावेसोरांत आमकां ही उतरां मेळटात की देव आमचो इतलो मोग करता की देव आमचे खातीर कितेंय सोडूंक तयार आसा. इतलो आमचो मोग करता की तो आमचे खातीर कितेंय सोडूंक तयार आसा. आपल्या मोगाच्या पुताक जेजू क्रिस्ताक सदांच ताचे सांगात आसलोलो, ताका पासून तो आमचे खातीर सोडून दिता, कित्याक आमी देवाक मोलादीक. हे सोत मोगाच्या भाव भयणीनो आमी सदांच आमच्या मोरान दवरून जियोंक जाय. देव बाप आपल्या पुताक ह्या संवसारांत आमचेच खातीर धाडटा, आमचे खातीर खोस्ट सोसूंक, आमचे खातीर कुर्सार मरूंक, आनी कुर्साचें मरण मेल्या उपरांत जेजू पुनर्जीवन जावन स्वर्गार चडलो आनी सासणाच्या सासणांक जिवो आसा, त्या जिव्या जेजूच्या सांगात आमी सदांकाल जिवी आसूंक. मोगाच्या भाव भयणीरो, ह्या दिसांनी आमी जेजूच्या जल्माची कुशालकाय समोर उमथा. जेजू मनीस जावन ह्या संवसारांत आयलो, आंकवार मारये वरवीं जल्मलो. ह्या जेजूचो आज जल्माचो 8वो दीस कसो आमी समोर उमथा. आनी जेजू जल्मतकूच 8व्या दिसा मोगाच्या भावा भयणीरो, जेजू म्हूण नांव ह्या भुरग्याक बापाच्या पुताक, आंकवार मारये वरवीं जल्मल्ल्या बापाच्या पुताक दिलें, जेजू. हें नांव मोगाच्या भाव भयणीरो बापानूच बोडव्या गाब्रिएला वरवीं संदेश बागेवन जुजेक दिवन बासायल्ले. जेजूक जेजू म्हूण नांव दिवंक बापाचीच खोशी. आमी मोगाच्या भाव भयणीरो बावतिज्म घेवंक आमच्या भुरग्यांक हाडटा तेन्ना यादनीक आमचे लागीं विचारता, तुज्या भुरग्याक तूं कितें नांव दिता आई? आनी आवय बापूय आनी पोदून मोदून हे भाशेन नांव कितें दितात तें सांगतात. आपल्याक जाय तसलें नांव आपल्या भुरग्याक दितात. आनी ह्या भुरग्याक उपरांत बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी पवित्र स्नान दिवन त्या भुरग्याक जेजूच्या गुडाट कुडीचो सांदो करतात, पवित्र सुबेच्या एकवटांत भितर काडटात. हो भुरगो हे भुरगे मोगाच्या भाव भयणीरो त्या दिसा साकून पवित्र जाता, देवाचो पूत आनी दूत जाता आनी स्वर्गाचे दायजी जाता. आमी सगळीं हांगासर जमलोलीं जेजूचेर भावात तेवतात ती आमी सगळीं मोगाच्या भाव भयणीरो पवित्र, आमी बापाची पूत, आमी बापाची दूत, आनी आमकां मोगाच्या भाव भयणीरो जेजून आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं आनी आमकां दिलेल्या बावतिस्मा वरवीं सर्गीचें दायज तयार करून दवरलेलें आसा. मोगाच्या भावांनी भयणीरो, जेजू देवाचो पूत सोडयता ही परब आमी आज समोर उमता. जेजूच्या पवित्र नांवाची परब पवित्र सभा समोर उमता. जेजू म्हणल्यार हाजी समजणी, नांवाची समजणी म्हणल्यार मोगाच्या भाव भयणीरो सोडोवपी. हें सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलां. जीजस सेव्स, जीजस सेव्स. कोणाक सोडयता?
जी कोण ताचेर विस्वास देवता, ताचेर बावर देवता, ताचे एकवटान जियेतात तांकां तो सोडयता. सगळ्या पातकांतली सोडयता, तांकां पातकांची मोक्षणी दिता. आनी हेर कसलेय तरेचे बांदपास तांच्या जिवितांत आसात जाल्यार त्या बांदपासांतली तो तांकां सोडयता. मोगाच्या भावांनी भयणींनो, आयच्या पयल्या वाचपांताची खबर आमी आयकल्या. जी कोण जेजूच्या एकवटान जियेतात तांचे सगळें पातोक ना. जर आमी ह्या संवसारांत बागेवनपणी जिवंक सोदतात जाल्यार देवाचे उतर आमकां आज सांगता, जेजूच्या एकवटान जियेयात. जेजूच्या एकवटान जियेतल्यान पातकां धाडूंक जायनात, तांकां जेजू पातकांतली सोडयता. मोगाच्या भावांनी भयणींनो, आजच्या शुभ वर्तमानांत जुआंव बावतिस्त जेजूक दाखोवन म्हणटा, ओ तो देवाचो मेंढरो, संवसाराचें पाप काडटा तो. ओ तो देवाचो मेंढरो, संवसाराचें पाप काडटा तो. मोगाच्या भावांनी भयणींनो, जेजू देवाचो मेंढरो बापान आमचे खातीर एक बोली कसो वोपूंक दिलोलो. होच तो देवाचो मेंढरो आमच्या हालदारार दर एका मिसाच्या बलिदानांत हाजीर जाता तो. होच तो देवाचो मेंढरो जो आमकां देवाच्या उतरांतल्यान अणभवूंक मेळटा तो. हो देवाचो मेंढरो मोगाच्या भाव भयणींनो आज जिवो आसा. आमचो स्वामी जिवो आसा, आमचो सोडवंडार जियेता. जोबाच्या पुस्तकांत मोगाच्या भाव भयणींनो देवाचे उतर आमकां सांगता, माय लॉर्ड रिडीमर लिव्स. And my Lord Redeemer Jesus Christ, who saves me, is alive, he lives. हे सत मोगाचे भाव भयणींनो, आयची परब आमकां खरीत भाशेन आमच्या जिवितांत जिवें दवरूंक आपयता. Is Jesus alive in your life? जर तर कसलेय तरेच्या बांदपासान तुजें जिवीत आसा जाल्यार जेजू गुलो मार. सायबा तूं म्हजो स्वामी, म्हजो धोनी म्हूण ताका उलो मार. जेजू तुका त्या बांदपासांतलो सुटयतलो. तुज्या घोराब्यान कसलेय तरेचे वायट आयलोले आसा, उदृश्ट आयलेले आसा, भुरगीं पयस गेलेलीं आसात, घरांत शांती सोस काय ना, घरांत वायटोव्यान जर तर चपको मारलेलो आसा जाल्यार जेजू घोराब्याचो धोनी कर. जेजू तुजो घोराबो सुटयतलो, सोडयतलो. जेजू थंयसर कोणी आतां ना, ताका परतून तुज्या घोराब्यांत हाडून तुज्या घोराब्याचो धोनी कर. तुका आनी तुज्या घोराब्याक जेजू सोडयतलो. घोडे तुजी घरचीं तुका सांडलोलीं जाल्यात, घोडे तूं घरच्यांक सांडलेलो जालोलो आसाय, घोडे तुजें जिवीत देवाच्या एकवटान तूं जिवंक ना. पूण आतां जावन आसा वेळ परतून त्याच जेजूक आमच्या जिविताचो, आमच्या घोराब्याचो धोनी करूंक आनी आमच्या घोराब्यांक मोगाच्या भाव भयणींनो जेजूंत एके भाशेन जेजूक थंयसर धोनी करून आमचे घोराबे सगळ्या वायटांतले सोडूंक. कोणाक पेखवणी जाय जाल्यार जेजू पेखवणी दिता, उलो मार ताका. जेरकेक आसलेल्या कुड्ड्यान मोगाच्या भाव भयणींनो जेजूचो आवाज आयकून जेजू थंयसरल्यान वेता तो आयकून ताणें जेजूक भावार्थान उलो मारून म्हणले, दाविदाच्या पुता मुची काकलूत कर. हो उलो भावार्थाचो उलो, हो उलो काळजाचे खोलायेक साकून मारलेलो उलो. हो उलो मोगाच्या भाव भयणींनो आयकून आसतना जेजू रावना. जो तर आमी हे भाशेन जेजूक काळजाचे खोलायेक साकून उलो मारलो जाल्यार जेजू जेरोल आमचो उलो आयकतलो आनी आमकां पेखवणी दितलो. जेजूच्या उजव्याक खुर्सार मारलेलो चोर आसलेलो
त्या चोरान मोगाच्या भाव भयण आपण चोर आपण वाईट केला आपण पातकी म्हणून ओळखून घेतले जेजूचेर ताणें नजर मारली आणि जेजूक म्हणले जेजू पातशायपणान तूं येताय तेन्ना मोसो उगडास कर पातकी तो आसलो पातकाची दूख धरून जेजूकुलो मारलो आणि जेजून मोगाचे भाव भयणो त्याच वेळार ताका बोगशिलो कित्याक जेजून ताका म्हणले आज मोजे बरी तूं वैकुंठांत आसतलोय मोगाच्या भवानी भयणेनो वचलो आमी पातकी जेजूक मारुया सायबा हांव पातकी म्हजी काकलूत कर सायबा वैकुंठांत तूं येताय तेन्ना मोसो उगडास कर जेजूचेर आमची नजर पडटा तितले पावटी मोगाचे भाव भयणेनो आमच्या काळजांनी जेजूचेर भावार्थ वाडून दी ह्याच भावार्थान मोगाचे भाव भयणेनो आमच्या काळजांतल्यान हे मागणे उपसोवन दी आनी जेजूक मोगाच्या भाव भयणेनो जेजूच्या कानार तें सादून दी जेजू आमकां कसलेय तरेच्या पातकांचे बोगसणे दिनासतना रावचो ना जेजू हे नांव आमकां सोडयता जेजू आमचो सोडवंडार जिवो आसा भावार्थान ताका उलो मार बोगसणे ताचे लागीं माग तो तुका बोगशीतलो हो आमचो स्वामी जेजू मोगाच्या भाव भयणेनो जिवो आसा देखून आमकां सगल्यांक सासणाच्या सासणाक तो जिवो दवरतलो ह्या संवसारांत मोगाच्या भाव भयणेनो जायते पावट जायत्या आमच्या भावा भयणांक जायते भासांनी दुखयता आपसावटपणान आमी जियेता पूण मोगाचे भाव भयणेनो आमचो देव आमकां परतून परतून वेगळे वेगळे तरेन कृपा वांटा कृपा दीत आसा जर तर आमी ही कृपा घेवन आमचें जिवीत बदललें जाल्यार जेजूच्या एक वोटान ह्या संवसारांत आमी जियेलीं जाल्यार जेजू मोग करून आमी जियेलीं जाल्यार मोगाचे भाव भयणेनो आमी ज्या जेजूच्या मोगान जियेता तोच जेजू आमचो मोग करता देखून मोगाचे भाव भयणेनो आमकां सासणाच्या सासणाक तो जिवीन दवरतलो जो तर ह्या संवसारांत आमी सगळे हे भाशेन आपणायले नांव जोडलें संवसार जोडलो आनी आमचो आत्मो विबाडलो जाल्यार मनशाक कसलो आदाव ह्या उतरांनी मोगाचे भाव भयणेनो इनास लोयेलान फ्रांसीस शावेराक बदल्लो होच फ्रांसीस शावेर जेजू कोण तो अणभवूंक पावलो जेजूच्या मोगान पडलो जेजूच्या इतल्या मोगान पडलो की तो जेजूक ह्या संवसाराक दिवंक राजी जालो आनी ह्याच खातीर तो मदें आयलो आमचे मदें आयलो आनी ताणें मोगाच्या भाव भयणेनो आपणेन अणभवलेल्या जेजूक सोडयतल्या जेजूक मनशांक परगट केलो आमच्या आदल्यांनी ताका स्विकारलो जेजूक हे भाशेन आपलो देव म्हूण मानून घेवन जेजू सोडवंडार म्हूण मानून घेवन मोगाच्या भाव भयणेनो ह्या भावार्थान तीं जियेलीं आनी ह्याच भावार्थाक लागून आमकां मोगाच्या भाव भयणेनो जेजूचेर भावार्थ मेळ्ळेलो आसा आज आमी होच भावार्थ जियोया हो भावार्थ आमी आमच्या फाटल्यान येतले आमच्या भावांक भयणांक आमच्या गोरच्यांक आमच्या भुरग्यांक दिवया आनी तांचे वरवीं मोगाच्या भाव भयणेनो जेजू दुसऱ्यांच्याय जिवितांत पावूं आनी जेजू दिता ती सोडवण मोगाच्या भाव भयणेनो जायत्या मनशांक पावतेली जो तर आमी आतां जियेता ती जेजूचेर खोल भावार्थ धरून जियेली जाल्यार तर मोगाच्या भाव भयणेनो आयच्या दिसाक ह्या मिसाची भेटोवन ह्या मिसाचें बलिदान आमी देवाक भेटयत आसतना आमकांच ह्या उण्यात आनी कालसीन घालुया आमचें सूख आमचें दूख जेजूक भेटोवया आमची घोटाय आमच्यो असोगतायो आमची पातकां हे सगळें जेजूक दिवया आनी जेजू लागीं मागुया सायबा बदल म्हाका तुज्या जिवितांत बदल म्हाका तुज्या जिवितांत चलोय म्हाका तुज्या मोगान सदांच बाळगून दवर म्हाका आनी ह्या संवसारांतल्या म्हज्या जिविता उपरांत सासणाच्या सासणाक तुजे बरोबर जिवो दवर म्हाका